प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 14वा विसवोर, वोड 27 ते 31 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 14 वर्सेस 27 to 31. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. शांती तुमकां दवर, म्हजी शांती तुमकां दी. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचे काळीज उचांबूळ जावंक दिवं नाका, तोगली भिरांत सोडात. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी. अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयक. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापाशी वेतां तोच बरीच जातो आसलें. कित्याक बाप म्हजे वन व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी भावार धरचे काय? आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो. ह्या संवसाराचो अधिकारी म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान म्हाका दिल्या ती संवसार पळोवन. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, आमी आयज ताजेर ह्या 28 वडीर आमी नियाळ करुया. आनी जेजू कितें म्हणटा ह्या 28 वडीर? हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांव तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. आयकत बरे भशेन. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केलो जाल्यार हांव बापाशी वेतां म्हूण तुमी संतोश बरी जातो आसलेत. भाव भयणीनो, कित्याक बाप म्हजे वनवड. जेजू कितें म्हणटा? परतून 28 वड परतून वाचता. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केलो जाल्यार हांव बापाशी वेतां म्हूण तुमी संतोश बरी जातो आसलेत, कित्याक बाप म्हजे वनवड. भाव भयणीनो, जेजू आयज कितें म्हणूंक सोदता हे 28 वडीर? हीं जीं उतरां जेजू आपल्या शिसांक सांगता, तो सांगता केन्ना? थोड्या वरां पयलीं जेन्ना तो खुर्सार वचपाचो आसला. 14वो वोड जावन आसा जुवाचो. जेजू आपल्या शिसां कडेन उलयता आनी ताका सांगता की आतां म्हजो वेळ पावला, म्हाका खुर्सार वचचें पडटलें. हांव सगळें संवसाराची पातकां घेतलो, म्हाका खुर्सार जिवेशी मारतले, पूण हांव पुनूच जीवन जातलो आनी तेजे उपरांत हांव सर्गीच्या बाबा कडेन परतून वेतलो. कित्याक जेजू सर्गीच्या बाबा कडसून स्वर्गांतल्यान संवसारांत येयल्लो. तर भाव भयणीनो, तो म्हणटा शिसांक, तुमी संतोश बरी जातो आसलेत, कित्याक हांव परतून बापाशी वेतां. हांव सगळ्यांक तुमकां भाव भयणीनो विचारून सांगता हे प्रश्न. जेन्ना आमच्या जिवितांत आमकां देव भुरगीं दिता आनी आमची भुरगीं व्हडलीं जातात, तेजे उपरांत तीं आतां शिकपाक पयस वेतात. तीं आतां शिकपाक आतां भायल्या गांवांनी वेतात. तेजे उपरांत परतून येवन मागीर तीं काजार जातात. तीं आपल्या घरकाराच्या घरा वेतात. खरें आमी तांचो मोग करता जाल्यार आमी संतोश बरी आसतलीं. कित्याक आमकां दूख कित्याक भोगता? कित्याक आमी आमचेंच पळयता. आरे बाबा, भुरगीं गेलीं, आतां ती आमच्या त्या न्हवऱ्या कडेन गेलीं, आमकां ताजो संबंद जाय, आमी आमचेर ताजो कब्जो घेवंक जाय. ना भाव भयणीनो, आमी जेन्ना आमच्या भुरग्यांची खुशालकाय पळयता, आमी तांची खुशालकाय पळयता, तेन्ना आमी संतोश बरीत रावता. जेन्ना आमचीच चिंता, कित्याक आमी बाबा भुरगीं गेलीं, आतां भायर गेलीं, आतां आमी एकटीं उरलीं, आमी एकसुरी उरलीं, तेन्ना आमकां एकदम दूख भोगता. तेजे फुड्यान कितें भोगता? आमच्या जिवितांत कोण ना कोण आमचो मोडटा. केन्ना आमची पाय माय मोडटा, आमचो घरकार, आमची बायल, आमची भुरगीं सगळीं मोडटलीं, आमी मोडटलीं. जेन्ना आमच्या जिवितांतलो लोक मोडटा, खरें आमी संतोश बरीत जाता तांच्या पासत, की आतां ती मेलीं, आतां तांचे सगळे कोश दोग ह्या संवसारांत आसले ते पयस जाले, आतां ती आतां देवाच्या घरांत गेली. पूण भाव भयणीनो,
ती खरें जेजूचेर भावार्थ दवरला जाल्यार खरेंच ती भावार्थी असली, ती क्रिस्तांव असली, खरेंच जेजूचे पाटलावदार असले जाल्यार आमी आतां एकदम संतोष भरीत आसूंक जाय, कित्याक ती आतां मोतूक खंय वयतली, ती स्वर्गार वयतली. ह्या संवसाराचें कांयच बरें आसचें ना जी स्वर्गार ताका मेवतलें तें, कित्याक स्वर्गार सगळें आसतलें आनी जे भाव भयणीनो ती स्वर्गार ताका मेवतलें तांचे पासत आमी एकदम संतोष भरीत आसूंक जाय. पूण जेन्ना कोण आमच्या जिवितान मोडटा, कोण आमच्या जिवितान पयस वेता, कोण आमच्या घरा कोण सोडून आमच्या जिवितांतलो भायर वेता, आमी एकदम दुखी भरीत जाता. कित्याक आमी आमचें चिंता, पूण आमी तांचेर चिंतत जाल्यार जो कोण पयस वेता, कोण मरण गेला, खरें जेजूचेर भावार्थ दवरला जाल्यार आनी ती आतां स्वर्गार गेला जाल्यार तर आमी एकदम संतोष भरीत आसूंक जाय. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, कितलो लोक जेजूक नाकारता, कितलो लोक आपलें देवस्पण करिना, जेजूची वळख ना, आनी आमकां जी वळख आसा खरें आमी तांकां वळख दिता. आमी दुखी भरीत जाता, कित्याक कोणाक देवाचें उतर अजून सजमुनी ना म्हणून, ती खरें जेजूचे पाटलादार जावंक ना म्हणून आमी तांचे पासत मागणें करता काय, आमी खरेंच ताका देवाचें उतर दिता काय, ती आमकां नाकारतात, ती आमचेर आड उलयतात, आमकां केन्नाय मारतात. पूण आमकां ते सोडटा काय, देवान आमकां सोडल्यान काय, आमी तांकां सोडून आमी ताचेर बेपरवा करता काय. भाव भयणीनो, आयज आमी आमच्या जिवितान जेन्ना आमकां खरेंच जेजू आसा, खरेंच आमचो देवान आमचे भितर आपलो मोग ओतयला, तर आमी संतोष भरीत आसूंक जाय. आमकां हो जो चान्स मेळला, आमकां हें देवाचें उतर परगट करपाक, त्या दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक, ही आमी खुशालकाय धरूंक जाय सद्दां आमच्या जिवितान. आनी आमी ही खुशालकाय आमच्या काळजान धरून ही खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक दिवं जाय. आनी जो कोण पोत्तून वेता देवा कडेन मरण वेता, आमी तांचे पासत एकदम खुशालकाय आसूंक जाय, आमकां संतोष भरीत आसूंक जाय, कित्याक ती आतां देवाच्या घरान गेल्यान म्हणून. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेजू कितें सांगता शी सांग, तुमी संतोष भरीत आसूंक जाय, कित्याक हांव बापाशी पोत्तून वेता. पूण जेजूचे शीस संतोष भरीत आसले काय ना, ते सोचमले की आतां जेजू सोडटलो तांकां ते एकसुरे उरतले. पूण जेजून ताका फुडें कितें सांगलें, हांव तुमकां केन्नाच एकसुरो सोडचो ना, हांव तुमकां पवित्र आत्मा धाडटलो, हांव तुका एक शारोती धाडटलो. ते आमी कालच्या शिवर्तमान पळयलां. आनी तर भाव भयणीनो, जेन्ना देव आमच्या सवय आसा, देव आमचे भितर आसा, तो आमचो शारोती, तो आमकां घोटाय दिता, तो आमचे भितर रावता आनी तो आमच्या जिवितान जावन आसा, आमची घोटाय, आमचें जिवीत, आमचें व्हडलें सगळें बरेंपण देवाचें, तेन्ना आमकां कसलोच दुखाची गरज ना. आमी सदांच संतोष करीत रावता, कित्याक देव आमचे सवय आसा आनी आमी हो मोग देवाचो दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव